आता ऑनलाईन ट्रेड लायसन्स, बर्थ आणि डेथ सर्टिफिकेटांचेर आसतली डिजिटल सय. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेची घोषणा. गोंयांत पुर्तुगेज नागरिकत्व नेमके खंयचे स्टेजीर मेळटा कांय स्पष्ट ना. दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी. दोट्टी नागरिकत्वा विशीं सर्क्युलर नित्याचे. फ्रॉडा करून प्रॉपर्टी विकतल्या लँड शार्कांचो भय. बादे हणजूणच्या लोकांच्या दारांनी भाटांनी प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेलाचे बोर्ड. लँड माफियाचो बंदोबस्त करात लोक मागता. मोदी सरकाराच्या इलेक्ट्रिक गाडयांच्या प्रमोशन धोरणाक गोंय सरकाराचो धपको. 31 जुलया उपरांत इलेक्ट्रिक गाडयांक सबसिडी बंद. रिन्युएबल एनर्जी खात्याची अधिसुचोवणी. गोंयची काँग्रेस लिडरशीप धड न्ही म्हूण टीम गोवा जाली ना. टीएमसी बीजेपीचीच एकल्यानूच सादयले डबल इंजिन सरकार कंगाल. फ्लुकान सत्तेर म्हूण विरोधकांक फोडटात विजय हेड ऑन. पंचायत वेंचणुकांक उमेदवारी दाखल करपाच्या निमाण्या दिसा 1,500 अर्ज. एकूण 6,256 आज स्क्रुटिनी. कांय कडेन बिनविरोध उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यताय. कोविड बुस्टर डोसाक फ्री दिवनय लोकांचो रिस्पॉन्स ना. सरकाराची आता खासा मोहीम. टार्गेट 10 लाख डोस. घेतल्यात फक्त 80,000. आरोग्य मंत्र्यान घेतली उचेली बसका. आरोग्य खात्याची मंकी पॉक्स तयारी. जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलांनी 2-2 खाटी. कोविड शिष्टाचार पाळात. आरोग्य खात्याचो उलो. केंद्राचो राज्यांक अलर्ट. पीडब्ल्यूडीचे जेट पॅचर एक्सपोज. मंत्री काबराची 18 महिन्याची गॅरंटी. महिन्या भितर एक्सपोज. ताळगावा मारिल्ले पॅच परत निखळ्ळे. मंत्री म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. सान जुजे दी आरियालात मोबायल टावराक विरोध. सरकारी शाळे लागसर जाता म्हूण बोवाळ. आमदार म्हणटा सिंगल विंडोन थेट परवानो दिवप चूक. लोकांक विचारात. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 14,830. ॲक्टिव्ह केशी 1,47,000. फाटल्या 24 वरांत 36 जण सोंपले. गोंयांत नव्यो 80 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 669. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसीच्या 4 खासदारांची म्हारगाय आड एकसारखी विचित्र निदर्शना. कॅमेरा मुखार परत तकटे दाखोवन निषेध. चौगूय पुराय अधिवेशन सस्पेंड. केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयाचो इको सेन्सिटिव्ह झोन ड्राफ्ट सारको ना. जोयडाची उदरगत आडवतली. लोकांच्या धंद्याचेर परिणाम. कारवार जोयडा काँग्रेसीची निदर्शना. पुणे इंदापुरात ट्रेनिंग एअरक्राफ्ट कोसळ्ळे. कमी हायटी वेल्यान कोसळिल्ल्यान 22 वर्साचे पायलट साल्वार. इंजर्ड जाल्ल्यान हॉस्पिटलात ॲडमिट. पिकनिकेक आयिल्ल्या टायट तरणाट्यांनी पेट्रोल पंपावेल्या कामगारांक बडोवपाच्या प्रकरणात दोगांक अटक. कादर शेख आणि सलीम चोराटाक पुलिसांनी केली अटक. होंडा जाल्लो तणाव. युरोपियन कमिशनान मंकी पॉक्साचेर स्मॉल पॉक्साचे वाशीन वापरूंक दिली मंजुरी. WHOन मंकी पॉक्साक संवसारीक हेल्थ एमर्जन्सी म्हूण जाहीर केल्या उपरांत निर्णय. जाता तितलो सौर उर्जेचेर भर दियात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचो पेडण्यां वीज महोत्सवात उलो. शेतकारांक सोलर पंप वापरपाचो सल्लो. सरकार दिता 90% सबसिडी. देश आज मनयता कारगिल विजय दीस. मानेस्तांची देशवासियांक परबी. पणजे आझाद मैदानार कार्यावळ. नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार केशीन काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक वेळ ईडी मुखार चौकशे खातीर जातली हाजीर. गेल्या ब्रेस्तारा ईडीन 3 वरां केल्ली चौकशी.
मार्केट नेगेटिव्हार उक्ते सेन्सेक्स 55,000 वयर निफ्टी 16,600.